मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. मॉर्निंग टायम आनी आयज आसा ब्रेकफास्टाक तवशेचें थालीपीठ. तवशें आसलेलें म्हटल्यार थालीपीठ करया. सदांच आमगेर न्ही कोशिंबीर नाल्यार कट करून मीठ लावन खाता. सो म्हटल्यार थालीपीठ करया म्हटल्यार खूब बरें लागता थालीपीठ. तुमी पळोवंक शकता बरें ताका क्रिस्पी अशें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर आमचें न्ही ब्रेकफास्ट बीन जाल्लेलें आनी हांगासर तुमी पळोवंक शकता आमचो एक एक्वागार्ड एकलो मनीस येयल्लो आसा पळोवपाक. तो कितें जालां आमच्या एक्वागार्डाक हें तुमकां सांगता हांव मागीर. तो आत्तां येयलो. ताणें तें चॅक केलें आनी काडून व्हेलें तेणें, कळ्ळें न्ही. तुमकां डिटेल हांव मागीर सांगता. सो हांगासर हांव लायता प्लांट. हांवें न्ही ऑनलायन न्ही बॉन्जाय प्लांट ऑर्डर केल्ले. सो ऑलरेडी आमगेर न्ही बॉन्जाय प्लांट आसा जे हांवें एमेझॉनासूनच ऑर्डर केल्लेले आनी आजून पर्यंत ते बरे आसा. सो हांवें न्ही आमगेर आहा तो लायट पिंक आसा. सो म्हाका न्ही डार्क रेड जाय आसलेले. सो हांवें ते ऑनलायन ऑर्डर केले 2. सो 300 रुपया म्हाका 2 पडले. पिक्चरान दाखयल्ले रेड कलर. सो आतां बारीकशे ते प्लांट येयला. आतां ते रेड कलर काय कसले कलर कांयच खबर ना. सो म्हटलें पळोवया म्हटलें हाडून. सो बारीकशे काडी अशी 2 अशी काडी येयला बॉन्जायचे. सो म्हाका न्ही बॉन्जाय प्लांट न्ही खूब लायक आनी आमगे ते ऑलरेडी आसा लायट पिंक. हे तुमी पळोवंक शकता 2 येयल्ले म्हणजे 2 ऑर्डर केल्ले हांवें. आतां दोनी हांगा दाखयता रेड कलर. आतां पळोवया जेन्ना हें व्हडलें जातलें ताका आमी फुलां येतले मागीर कळटलें कसलें तें. सो म्हटलें काल येयल्ले ते. सो म्हटलें आयज लावया. माती आमगेर नासलेले सोंपलेले. सो आहा त्याच मातयेन लावया म्हटलें. मागीर हांव पळयतलें ऑनलायन माती हांव ऑर्डर करूंक प्लॅन केला. अशें म्हणटा की ऑनलायन न्ही माती बीन बरें येता खंय. सो चॅक करतलें हांव मेळटा जाल्यार. ओके. सो लावया म्हटलें प्लांट. सो हें इशुकाचें मॉर्निंग रुटीन जाल्लें आसा. तो न्हिदलो. सो मागीर हांव आयलें हें प्लांट लावपाक. ओके. सो हें लावन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. फूल म्हाका जाय आसलो रेड तोच हांवें ऑर्डर केला. सो लास्ट टायम थंय जालेलें हांवें ते रेड ऑर्डर केलेलें म्हाका लायट पिंक येयला. जेन्ना आमी हें घरान रावपाक येयल्लीं पळय तेन्ना हाडलेलें हांवें एमेझॉनासून. आजून तें बरें आसा. कांयच ताका अशें प्रॉब्लेम ना. झाड बरें आहा आनी ताका फुलांय जाता. सो रेड म्हाका पळोवंक न्ही तें खूब बरी दिसता. सो म्हटलें चल ऑर्डर करया. आतां खूब धाकटें आतां जातलें केन्ना पळोवया आतां. ओके. सो सकाळ तुमकां उदक दाखयलें हांवें क्लिप आमचो एक्वागार्ड सामको पिड्ड्यार जालो कळ्ळें तुमकां न्ही. सो फाटीं न्ही ऑक्टोबरान ओके ऑक्टोबरान ते पिड्ड्यार जालेले म्हणजे रेड लायट पेट्टाले. ओके. अशें ते रेड लायट पेटले न्ही समजून घेवपाचें कितें तरी प्रॉब्लेम आहा. सो तांकां आमी आपयले आनी तेणे भितरले फिल्टर आसता पळय ते चेंज केले. ते चेंज करपाक 5000 घेतले ताणें. कळ्ळें. 5000 जालें. सो परत आतां पयर सेम प्रॉब्लम रेड लायट पेटपाक लागले. सो ताका आपयलें आमी. सो पळयत जाल्यार तितून बरयलां केन्ना इन्स्टॉल केल्लें तें ऑक्टोबर दाखयता. आजून आतां ऑक्टोबर ते आतां मार्च हार्डली 5 मंथ काय 5 मंथ जालां. इतले बेगीन पिड्ड्यार जाले आनी 5000. सो हांवें स्वता कितें म्हटलें कित्याक ते बेश्टे फिल्टर घालूंक जाय 5000 दिवन. त्या पेक्षा आमी न्यूच हाडया म्हटलें हय का न्ही. सो आतां आमच्या सांगलां आमी न्यू हाड म्हणून. आतां तेणें आतां आमचें मशीन काडलें की आतां आमकां नाका म्हटलें रिपेर बी करपाचें 5000 दिवन. सो मशीन काडलें. सो आतां आमकां उदक ना पिवपाक. सो काल आतां बिसलरीचें उदक हाडलें. सो आयज काल तो येयलो. मी ताका सांगलें आमकां तें घालनाका म्हटलें आमकां न्यूच घेवया. न्यू घेतलें. आतां तो स्टँड बाय तेंचें मशीन हाडून घातलां. स्टँड बाय तेंचें तें हांव दाखयता तुमकां. सो हो आसा स्टँड बाय तेंच्यांनी सकाळीं हाडून घालून गेला की आतां आमकां जाय न्ही उदक पिवपाक. सो आमचें आसलेलें आरो कळ्ळें न्ही. सो हें आसा युवी. सो अशें सेम कंपनी युरेका फोबाचेच. सो सद्या तें हाडून घालून गेला. जेन्ना तेमी येयल्ली पळय हांगासर जेन्ना आमी हें घरान रावपाक येयल्लीं पळय सारकें हेंच्यांनी आमकां एक्सप्लेन करूंकूच ना. आमकां कितें माती खबर आहा खंयच्या उदकाक खंयचें कितें वापरप तें. तो म्हणटा तुमचें उदक खंय हार्ड वॉटर न्हू खंय. जेन्ना हार्ड वॉटर आसता पळय तेन्नाच आरो यूज करूंक जाय खंय. कळ्ळें न्ही. आमचें हार्ड वॉटर ना. सो तुमी कित्याक आरो घातला काय म्हणपाक लागले. तुमीच आमकां सांगलां म्हटलें तुमचेच कोण तो मनीस येयल्ले. सारकें सांगूंक जाय न्ही कशें उदका प्रमाणे तें घालचें पडटा. कशें उदक आसा हार्ड वॉटर आसल्यार आरो घालूंक जाय खंय. इफ हार्ड वॉटर ना जाल्यार युवी घालूंक जाय खंय. हें सगळें आमकां पयलीं सांगूंक जाय न्ही. आमी घेतलें. आतां पळय तें परत पिड्ड्यार येता. सो म्हणलें आसूं नाका म्हटलें. सो आतां घालून गेलो तो स्टँड बाय. कित्याक आतां न्यू हाडूंक मेळना खंय कित्याक तेंचें ऑडिट चालू आहा खंय. सो फाल्यां परवा घालता खंय तो हाडून न्यू. सो आतां आमी आरो युवी घेतला. सेम युरेका फोबाचें आरो युवी घेतला आमी. कितले 15,000 कितें म्हणलें तेणें. आनी ओल्ड दिवन 750 खंय मायनस 750 आई पळय 750. हांवें व्हर म्हटलें आमी धरून कितें करतले ते कचरो. व्हर म्हटलें 750. सो आतां फाल्यां घालतलो तो 15,000. सो आनीक म्हणटालो गरम आनी थंड दोनी आसता. हांवें म्हणलें तें नाका म्हटलें. आसूं म्हटलें आमकां गरम कित्याक जाय. सो अशें खबर आहा कालच्यान 2 दीस जाल्यार आमी बिसलरी उदक पिता.
जेन्ना तुमी येता न्ही आपले बिझनेस वचपा लागून म्हणजे चलपा लागून नेहमी आमकां कितेंय सांगता न्ही आमी आयकता की आमकां कितें खबर हय का न्ही. सो आतां अशें एका फाटलो एक फटको आनी तो एक मेन म्हणजे गॅसूय आमचो चलना एक बर्नरनी चलत ना म्हणजे लागता चड ताका अशें फ्लेम बरो येना आनी आयदन बी दवरलें न्ही सगळें आयदन काळें पडटा. सो ताका आपोवन म्हाका दिसता म्हयनो जालो आजून येवंक ना तो. जेन्ना कितें आमी घेता न्ही प्रोडक्ट कितें आसूं वस्तू तेन्ना 1000 वेळा फोन आसता घेता 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 काय म्हणून. आतां जेन्ना आमी आपयता ताका चॅक करपाक अजुनूय पत्तो ना केन्ना येतलो कोणाक खबर. तो आमी यूज करूं शकना इतलो तो हें जाला. सो वो न्ही ऑन जाता चड असो व्हडलो फ्लेम येना बारीक चलता आनी आयदन सगळें काळें जाता. सद्या आमी हेतूनच करता आनी हेतून करता. सो हें तुमी पळयनाका आतां हें सगळें आतां तांदळाची भाकरी केला आयज कित्याक तांदळाची भाकरी ती हाय फ्लेमान करता न्ही हें सगळें मागीर गरम जाता. जो पर्यंत हें थंड जायना तो पर्यंत पुसूंक जायना कित्याक गरम आसतना पुसूंक जायना क्रॅक पडटा. सो मातशें गरम आहा न्ही. सो आयज तिका म्हटलें तांदळाची भाकरी कर तांदळाची भाकरी आनी ब्रिंजलची भाजी बरें पीनट घालून. सो आयज तें करता. आयज शीत बीन म्हाका नाका म्हटलें हांव तांदळाची भाकरी खाता. ओके सो शीत करतलें हांव. हें तुका निरो सो हें म्हटलें तांदळाची भाकरी कर म्हटलें कित्याक ज्वारीचें पीठ सोंपलें न्ही गे. लास्ट टायम म्हाका कमेंट केलेलें बाजरा खावंक जायना. येस करेक्ट तुमची बाजरा हीट खबर आहा आमकां बाजरा हीट पण इल्लेशें आसलेलें पीठ म्हणून पयर केलें आमी. सो आतां आमी आनी पीठ बी हाडचें ना बाजरा. मातशी कडू लागता बाजरा कळ्ळें न्ही खाताना बीन न्ही कडू लागता. सो आतां आमी अवॉयड करतले बाजरो चड खावपाचें. सो मागीर पळोवया म्हणजे पावस स्टार्ट जाले मागीर थंडसाण पडटा तेन्ना. कितें रे पेप्सी घेवन येयला पिवपाक दवर हाडटा चल बस थंय दवर थंय. पेप्सी घेवन येयला तो आमी केन्नाच पेप्सी हाडना. काल कितें जालें कोणा खबर एक कडेन उदक ना पिवपाक मागीर शिवनाथान सांगलें बिस्लरी हाडलें पिवपाक कशें दिसलें म्हाका पेप्सी. आमी केन्ना अशी पेप्सी बीन पिना. कितें फस्ट टायम हाडला आमी मागीर पिना मातसो गरम जावनी चल सुपर. ओके म्हण पिवया म्हटलें केन्ना चुकोन पिल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना हय का न्ही. सो हांव पितालें निरो. म्हाका कमेंट केलेलें की निरो खूब एक्सपेन्सीव आहा. येस आमी पळोवन शॉक जाले 350 म्हटलें. सो घेवन जालें मागीर कितें करतलें आसूं म्हटलें. हय ते हाडून विकता न्ही तो तेंच्यांनी म्हणजे हॉटेलां यूज करपाक हाडलेलें न्ही. तो 350 म्हाका खूब म्हारग पडलें आं. म्हाका खबर ना आतां समज 150 बीन आसतलें म्हणून की 200 चल आं की रेट म्हाका कितें खबर 350 आसतलें म्हणून म्हाका कांय खबर ना. पूण आसूं म्हटलें बरें टेस्टी आहा आसूं 350 म्हाका खबरूच ना हांव घेवपा नासलेलें. आनी भायरूच रेट बरोवना भायर बरयला उराक निरो बी सगळें बरयला सगळें रेटूय बरोवंक जाय न्ही. आसूं आतां घेवन जाल्यार कितें करतलें शिव तसो एकदां घेवन जालें न्ही व्हरून परत दिवचो ना कितलें म्हारग आसूं. आसूं म्हटलें घेतलें 350 सोराची बाटली येवपाची खंय आसूं म्हटलें 350 बरें आहा. लोक न्ही रेट कशी तरी म्हणटा गो घेता म्हणून. लोक कितें हॉटेलां यूज करपाक हाडलेलें तें आमी घेतलें आनी भायर बरयलेलें न्ही. लास्ट आमी हाडलेलें तें पणजींतल्यान तो एकूच बॉटल 150 रुपया. आनी पयर पणजी गेल्ली पळय आमी आयतारा थंयसर निरो दवरलेली भितर सामको कचरो आसलेलो सारको 120 रुपया दिता हांव भितर सामको कचरो. तो पळयल्यारूच पिवपा ना घेवपा नाका जालें म्हाका कितें घेवपाचें सामको कचरो आहा भितर सारको दिसता. हांवें तें नाका म्हटलें घेवपाचें. येयली आमी ती घे म्हणटाली 100 करून येताली. हांवें भितर कचरो आहा कितें घेवपाचें पळयल्यारूच हें दिसता पळपळीत दिसता. ओके सो आयज केला आयज शीत बीन शिवाक आनी हेका ऋतिकाक शीत केलां. म्हाका शीत नाका म्हटलें आयज हांव तांदळाची भाकरीच करतलें खातलें. ओके आयज हें करतलें हांव घोटाचें सांसव तेन्ना हाडलेलें तशें फ्रिजीन दवरलां. सो आयज सांसव करतलें. आयज तेणें भाकरी बरें केला सारकें म्हणजे पातळ सामकें. सो आयज तिका म्हटलें हांवें चडूच कर म्हटलें पळय बरें पातळ जावं बरें केलां सॉफ्ट आहे पळय इतलें पातळ आमचे कडेन जावचेंच ना करपाक. बरें ब्रिंजल भाजी किंवा बरें चिकन बिकन सुक्का बी आसलें न्ही बरें जाता. सो हांवें न्ही तूं खबर आहा मुलतानी मिट्टी हांवें तें ऑर्डर केलेलें. सो तें हांव हाडून दवरता घरा कडेन. सो केन्ना म्हाजी चडशी न्ही स्कीन न्ही ऑयली सो ऑयली स्कीन म्हाजी. सो ताका लागून न्ही हांव केन्ना तें मुलतानी मिट्टी आनी रोज वॉटर मिक्स करून लावंक जाय. सो आतां हांगासर न्ही पिंपल्स जाला. पिंपल्स बी जाले की आतां ते मागीर मोटे जाता मागीर दुखता बीन. सो तें लायलें न्ही थंयच्या थंय सुकता कळ्ळें तुमकां न्ही. सो मुलतानी मिट्टी मागीर थोडेशें हळदीचो पिठो आनी दूद घालून न्ही लावपाचें. सो आतां लायता हांव कित्याक खबर आहा इश्वी न्हिदला मागीर तो म्हाका पळयतलो न्ही तो मागीर रडटलो मागीर. सो ताका लागून हांवें तें हाडलेलें मुलतानी मिट्टी तर थोडोसोच घेतला हळदीचो पिठो
आनी दूद घालून न्ही बरें ताका मिक्स करूंक जाय. आतां हें आहा तें हेका पिंपल्साक इफ तुमकां एक्सेस ऑयल आसा आनी तुमकां हें लावंक जाय जाल्यार फक्त रोज वॉटरूच मिक्स करून लावपाचें कळ्ळें. हेका हांव बरें मिक्स करून घेता आनी लावून घेता. सो हें पळयात लावून जालें. आनी इफ तुमी कोण फस्ट टायम ट्राय करता मुलतानी मिट्टी, इल्लेशें मुलतानी मिट्टी थोडेशें रोज वॉटर मिक्स करून हातीन लावून पळयात आनी हातीन लावून एक 15 मिनटां दवरात. कोणाक कसली एलर्जी बीन जायत ताका लागून. ओके, सो मुलतानी मिट्टी एकदम बेस्ट लाया तुमी कळ्ळें न्ही. बेश्टे रोज वॉटर मिक्स करून लायलें. आतां हें आतां पिंपल्सा खातीर लायलां हांवें. सो आतां हें डेली लावप ना, विकांतल्यान 2दांच लावपाचें कळ्ळें न्ही. इफ तुमी तें बेश्टे कित्याक नेक्स्ट आसा ऑयली. इफ चड ऑयली आसा न्ही म्हाजें, सो हांव कितें करता म्हयन्यांतल्यान 1-2-3दां लायता फक्त रोज वॉटर मिक्स करून. आनी हे पिंपल्साक. सो आनीक आसा नीम, मागीर रोज वॉटर, नीम पावडर रोज वॉटर आनी मुलतानी मिट्टी लायल्या न्ही एक्नी बीन जायना. एक्नी बीन मातशें कमी जाता. सो असले होम रेमेडीज न्ही तुमी घरा करपाचे खूब बरें. जें करून एक्सपेन्सीव प्रोडक्ट हाडून तितून भरभरून कॅमिकल आसता, तितून कांय ना फायदो कळ्ळें न्ही. हेका न्ही असले एकदम बेस्ट. सो तुमी हें लावून पळयात. सो आनी हांव 10 मिनटां दवरतलें, मागीर बरें ताका पुसन काडटलें. ओके, सो मागीर म्हाका करूंक जाय गोठाचें सांसव करूंक जाय. सो आई तेचो भाजी करता म्हटलें, मागीर हांव म्हाजें काम किचनान. सो आयज तुमकां हांव गोठाचें सांसव न्ही कांय शेअर करचें ना, कित्याक ऑलरेडी हांवें शेअर केला कळ्ळें न्ही. सो कोणाक जाय जाल्यार हांव लिंक दिता. सो हांव न्ही बारीकसो रील काडटलो शॉर्ट्सान घालपाक गोठाचें सांसव. ओके, तो चला हांगासर पळयात टेम्पटिंग गोठाचें सांसव रेडी. सो आमची युट्यूब फॅमिली आसा ऐश्वर्या, ती दुबय आसता, ती येयली आमगेर. सो खबर न्ही हांव चडशें आमगेर वाल्याची पान हांव काडून भाजी करता, ती करत आसता. सो ताका ते भाजी दुबय मेवळें वाल. सो ताणें म्हाका धाडले फोटो कन्फर्म करपाक लागून की हेंच ते मलाबार स्पिनीश पळयात सामकें मलाबार स्पिनीश सामकें मोठे मोठे ताणें म्हाका धाडला, मोठे सामकें हें पळयात. सो कन्फर्म करपाक लागून ताणें म्हाका धाडलेलें. सो ते हांवें म्हटलें तिसऱ्यो सुंगटां घालून खंय हांव पळयलें दुबय मातशें तिसऱ्यो अशें फ्रेश अशें मेळना. सो तेणें आयज सुके सुंगटां घालून केला. घोवाक खूब आवडलें खंय, घोवाक खूब आवडलें खंय पळयात. कशें ना म्हाका रूच येयली हांगासर तुजें तें हें करी पळोवन. पळय सुके सुंगटां घालून वाल घालून करी केला. म्हाका हांगा तोंडां उदक सुटलें. हय रे, तूं कितें खाता खबर आहा. आनी एक गजाल, सो ऐश्वर्यान ट्राय केलें. आनी एक गजाल, शिवता तापयना. तुम्ही म्हणटली तू फक्त शिवता तापयता, ताका रिस्पेक्ट दिना. आयज शिवता बरें उलयता. 1 मिनट दाखयत तुमकां, 1 मिनट शिवना. हे तुवें कित्याक लागून हाडला मातशें म्हाका सांगता. लॉकडाऊन जावपाचें आहा, एनर्जी लॉकडाऊन जावं आनी वॉर जावं. आमच्या घरा इंडक्शन ना. इंडक्शन मॉडेल म्हाका खूब मेळटलें. काय बरो चलता, काय प्रॉब्लेम ना आमच्या इंडियान. गॅस मेळटा, इंडक्शन सगळें आसा आमगेर. गॅसाची प्रॉब्लेम परत शॉर्टेज जावपाचें आहा, शॉर्टेज जावपाचें जाल्यार पळोवया. असलो शिवनात. तुमी कितें म्हणटा हांव शिवाचें तापता, ताका रिस्पेक्ट दिना. इंडक्शन घरा आसा आनी इंडक्शन घेवन येयला ऑनलायन. म्हाका ताणें पयलीं सांगलेलें आपण इंडक्शन ऑर्डर करता. सो हांवें कितें म्हटलें गरज ना म्हटलें, बरें चलता. आनी सिलिंडरूय आसा आमगेर, आनी सिलिंडर पयर आयलो न्यू. आमी 10 आयटम करता जेवण, एक 4 लोकांक जेवणाक कितलो टायम लागता. म्हाका हांवें सांगनासतना हांवें ऑर्डर केला, तकलीच भिरभरली म्हाजी. पण तुमी भिनाका, हांव शिवा तापयना न्हय ना. इंडक्शन ऑर्डर केलें, इंडक्शन ऑर्डर केला. 6,000 पडले. कितले 2007 गोवन चेक. सो ऑनलायन दाखयता. कित्याक जाय आसलेलें जाय आतां परत लॉकडाऊन जातलें. लॉकडाऊन जावन आमचें इंडक्शन आसा न्ही. आतां परत गॅस मेळचें ना. कितें गॅस मेळचें न्ही, इंडक्शन आसा न्ही. अरे वॉर आतां फुडें वचता राव. वॉर जावं न्ही, आमगे इंडक्शन आसा न्ही. येतले परत येतलें. देन आफ्टर यू टेल की बरें जालें हाडलें म्हणून पळय तूं. मागीर हांव व्हिडिओ काडटा. हांव कितें म्हणटा आतां कितें आतां हें दवरपाक जावपाना. 2000 आसूं, 500 रुपया आसूं. आतां तूं दवरतलो खंय शिवनार. पळयात इंडक्शन हाडला. खंयची कंपनी मरे, लॉंग वे फर्स्ट टायम आयकलां हांवें लॉंग वे म्हणून. हो एक चिपस्ट आहा, दुसरे 4,500. पण आमचो आहा पळय तो प्रेस्टीज सामको बरो चल्लो हा, काय अशें हें ना. अवेलेबल ना ऑनलायन कांयच ना. तुमी ना खंय अवेलेबल आसूं ना आसूं, आमच्या घरा इंडक्शन आसा न्ही. आसूं न्ही. आतां हें कितें करया, पुजा करया. असलो शिवनार
तूं म्हणटा आतां तापता म्हणटा शिव असली कामां करता कितें करता तकली भिणभिणता काल हांव बरें ट्रेडमिलार वॉकिंग करतालें ही आई घेवन येयला बॉक्स हांवें म्हणलें कितें घेवन येयला पळय जाल्यार इंडक्शन तकली सामकें सणसणलें म्हाजें तें काडून दवरलें वॉकर आनी बसलें हांगा ट्रेडमिलांतल्यान देंवलें आनी म्हटलें शिव घेवन ये म्हटलें हांव घे म्हणटलें न्ही आसा न्ही म्हाका म्हाजे कितें प्रॉब्लम वस्तू जाय घरान जे की ना ती वस्तू जाय आमगे आसा न्ही इंडक्शन ओके लोकांक मेळोंक ना ते एक प्रॉब्लम कित्याक एमेझॉनान न्ही सामकें रेटी वाडला हेजे आनी खूब डिफिकल्ट मेळपाक लोकांनी सामकें घेतले कित्याक जाय पडटा न्ही सो आमगे एक आसलेलें म्हूण सांग सो म्हाजें कितें आसतना कित्याक घेवंक आसलेलें म्हाका ते प्रॉब्लम आनी कांयच प्रॉब्लम ना हाडलें म्हणून कांय ना म्हाका आतां हें बेश्टें बॉक्सान दवरचें पडलें ना आयकता मातशें ऑन करून पळय लागता काय ना तें मातशें ऑन करून पळोवंक जाय न्ही चलता काय ना तें ओके नाल्यार रिटर्न करूंक जाय ताका लागून चला एक आतां खिचडी खावयता जेयता तुका वाडू आयज बरें तुका थाली दाखयता मांडून मागीर इश्वी आई न्हांवून आयली न्ही गेलो आनी आईक पप्पी दाखय म्हाका केन्ना पप्पी दिवंक ना इश्विकान पप्पी दिवन गेलो चला आमी बसला जेवपा हें पळय ब्रिंजॉल भाजी अशें पातळ केला की शिजा वांगडा बरें येता तें आनी गोठाचें सांसव आनी तांदळाची भाकरी सो गोठाचें सांसव न्ही म्हाका पडले 250 रुपया आनी एक सुद्दां मँगो न्ही पिड्ड्यार जावंक ना सो पयर जेतना आमी एक खाले आनी थोडे उरलेले आयस केले एक सुद्दां पिड्ड्यार जावंक ना इतलें बरें आसलेलें ओके सो बरें लायट जेवण आयज शीत जेवचें ना सो लायट बरें न्ही सांसव न्ही हांवें ऑलरेडी शेअर केला इफ कोणाक जाय जाल्यार तुमकां दिता तेतून त्या विडियोनी हांवें हें घातला मेथी आयज हांवें मेथी घालूंक ना कित्याक मेथी घातल्यार न्ही खातना बीन तोंड लागता सो मेथी स्कीप करात ओके बरें जाला ओके जेयता आमी मेल्ट करता चला सो जेयली आमी 3 जाली हेका येता न्हीद घातला आनी हो करता हांगासर टेबल्स सो आतां हॉलिडे पडला सो टेबल्स म्हाका कोण कमेंट केल्लें ते टेबल्स बी घे म्हणून हांव घेतात टेबल्स बी कितें घेतात हांव टेबल्स आनी मल्टिप्लिकेशन सबट्रॅक्शन आनी एडिशन हे 3 तरी घेवंक जाय कित्याक खबर आहा एडिशन करता तो सबट्रॅक्शन आनी मल्टिप्लिकेशन न्ही कॅरी वन बीन घेवपाक विसरता खूब डिफिकल्ट पडटा न्ही विसरता न्ही सो ते हॉलिडे घेता फक्त एडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन आनी टेबल्स आनी केन्ना रिडींग घेता हांव कळ्ळें न्ही सो घेत रावंक जाय विसरता न्ही आतां 2 म्हयने हॉलिडे म्हटलें की सगळें मागीर विसरता कळ्ळें तुका न्ही सो म्हटलें बसून कर म्हटलें की मागीर तो 5:30 सुमार वयता स्विमींग क्लासीस 5:30 ते 6:30 पर्यंत सो आतां अशें कर म्हटलें हो न्हिदलो की म्हाका मागीर टेंशन ना सो हो न्हिदलो की आतां हांव विडियो एडीट करतलें सो म्हटलें आयचो ब्लॉग कशें आसलेलें कमेंट करा कळ्ळें तो विडियो आवडलो तर लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करात मेळ्या नेक्स्ट विडियो टील देन बाय टेक केअर बाय म्हण रे Bye. I love you, friends. Please do comment and subscribe to नको Festival.